म्हाका कॉल आयलो डॅमेज जाला शटर सकयल पडल्या म्हणून हांव पावलो आय रश्ड इन एज सून एज पॉसिबल. हांगा पळोवन तुमी पळयता आसतलें कितें जालां तें. द होल पोल इज डावन. ही गाडयेची करामत म्हणल्यार चमत्कार हो. बेसिकली हांव आयल्या आयल्या तेच विचार करतालो हो चमत्कारी पुरुश कोण की इतके पिवन असले चमत्कार करपी. द होल शटर इज डावन. आमकां आतां बिझनस परत सुरू करपाक 5 दीस तरी लागतले. आतां तो धंद्याचो लॉस म्हणा प्लस कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट सारवालो. हो म्हाजो कूक. Usually we do the cooking here. I mean the customers are here, we are here. Suppose तेच आमी सपोज आज आमी काम करताले आणि ही इन्सिडंट जावपाची नमस्कार करपाक तुमी सगळे पावपाचे आमच्या फोटोक. आमी हांगा उरिल्ले नाशिल्ले उलोवपा खातीर. सो दीस इज अ सिरियस कंडिशन. दीस इज नॉट समथींग दॅट कॅन बी जस्ट अ ड्रंक अँड ड्रिवन. आमी पिता आमी चलयता हे ड्रंक अँड ड्रिवन न्हय. This is something extreme taken into the nose and doing this stuff. So please do the narcotics, do the drinking, driving, do all possibility test. And I think this has to be taken into serious consideration. This is not even a highway, guys. I mean, Modlor road. This is not a NH, right? So this the speed limit. There has to be maybe speed breakers. What the government can think further. I might talk more. Sorry, but yeah, सध्या झाला ते तुम्ही परीक्षा करून घेवपाचे.